असताना माझे भवितव्य कितें, माझे भविष्य कितें, आपल्याक खबर ना तुम्ही टिचराक विचारात. कारण आम्ही पळयता की ग्रामीण भागातले पेरेंट्स, कारण हांवूय एक ग्रामीण भागात रावपी, कारण मुळात हांव सांगता की म्हाका दोतोर जेन्ना जावपाक जाय आशिल्लो, म्हाकाय खबर नाशिल्लें BMS म्हणून कितें तरी कोर्स आसा म्हणून. हांव फॅक्ट सांगता, म्हाका MBBSाक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका डेंटलाक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटालें, बट दोतोर जावपाची तीव्र इच्छा आशिल्ली. आतां कसो जातलो? योगायोगान म्हाजो काका टीचर सर वळखता दशरथ परब, ताणें सांगलें की ना कोल्हापूर म्हणालो आयुर्वेदीक कोर्सीस आसा, म्हणजे तुका आयुर्वेदीक करा. हांव म्हटलें बरें आसा, दोतोर जर जावपाची इच्छा आसा. योगायोगान BMS म्हाका तेन्ना पयले फावटी कळ्ळें की BMS मनीच कोर्स आसा म्हणून, आनी हांवें BMSाक एडमिशन घेतलें. सांगपाचो उद्देश हांव परत सांगता, म्हणजे आपलें करियर खंयच्या हातूंत जातलें हाजो तुमी पयल्याच पयलीं 10वेच्या उपरांत 12वेच्या उपरांत तुमी फ्युचर आपलें कितून आसा. आपलो फ्रेंड शिकता कोण तरी पयलींचो गेला म्हणून शिकतना गोंयांत आयच्या घडीक म्हणजे लायब्ररीयन पासून ते टॅक्निकल कोर्सीस गोंयांत इतके कोर्सीस आसा की ताची नॉलेज सगळ्यांक मेळची म्हणून आमी करियर कावन्सिलींग चलयता. बट तरी सुद्दां म्हाका दिसता की करियर कावन्सिलींग सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत आयजूय पावना. ते करियर कावन्सिलींग वेवस्थीत रित्या जर पावलें, त्या खातीर तुमी समजून घेतलें, म्हणजे हायर सेकंडरी टिचर्स आसतले किंवा स्कूल टिचर्स आसतले, तुमचें खरोखरूच खूब बरें करियर जावपाक शकता. दुसरी गजाल हांव प्रामुख्यान मेन्शन करता की गोंयांत एकूय विद्यार्थी म्हाका फीस भरपाक पयशे ना म्हणून कोणाचोच कोर्स उरपाक शकना. तुमी म्हणटले तूं पयशे दिता काय म्हणून? ना, सरकार दिता. सरकारा कडेन तें प्रोविजन आसा, आनी सरकारा कडेन SC आसतले, ST आसतले, OBC आसतले, इवन दो फॉर द जनरल कॅटेगरी स्टुडंट्स देर इज अ बर्सरी स्कीम, जे तुमची ट्युशन फीस ताका 40,000 50,000 फीस आसा, ती बर्सरीच्या अंडर सरकार जे आसा पुराय फीस तुमकां रिटर्न करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी एड्युकेशन लोन दिता. आमचे गोवा एड्युकेशन कॉर्पोरेशन आसा, फाल्यां सकाळी 3 लाख रुपया जरी फीस आसली जाल्यार आमी इंट्रस्ट फ्री लोन हे जे आसा हे आमी एड्युकेशन कॉर्पोरेशनच्या वतीन दिता. त्या खातीर म्हजे समोर चिक्कार पेरेंट्स बसलेले आसात आनी पुराय म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना, म्हाका फीस भरूंक मेळना म्हणून कोणाचें शिक्षण उरलें अशें गोंयांत केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर सरकार सदोदीत कार्यरत आसा, सरकार सदोदीत सपोर्ट दिवपा खातीर आसा, आनी तो सपोर्ट आतां आनी फुडेंय तुमकां जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत सरकारा कडल्यान मेळटलो. आनी वता वता आसतना एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, म्हणजे दॅट इज द अचिवमेंट ऑफ द माय गव्हर्मेंट वीच इज एन EWS, इज इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन. 10% रिजर्वेशन्स फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन आसा जनरल कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक, ज्यांच्या मुळात जाका आमी म्हणटा की गरीब कॅटेगरींत येता, ज्याचो 8 लाखाच्या सकयल इन्कम आसा, ज्याचो 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी जागा आसा, 100 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी फ्लॅट आसा, ह्या मनशाक इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनाचो फायदो जरूर घेवचो, जेणे करून ताका आपल्या एडमिशनाक आसतलें 12वेच्या उपरांत इन फ्युचर फॉर द नोकरे खातीर आसतलें, हाजो निश्चितच फायदो जावपाक शकता. त्या खातीर इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्याय गोष्टीचो तुमकां निश्चितच फायदो मेळटलो. आमच्याकडे विद्यार्थी 10, 15, 20 बीन अशें ना. आमच्या सगळ्या वर्गांनी विद्यार्थ्यांच्यो 2-2 डिव्हिजन्स आसात. म्हणजे वर्गात साधारण 80, 90, 100 पर्यंत भुरगे असतात. पूण आमी 9वेक खंयच विद्यार्थी नापास जायना हेची आमी काळजी घेतात. आणि इतलेय असून काळजी घेवन 10वेचो रिजल्ट हो आमचो 95 ते 100% आसता. ओम 100% आसता. पुढे हायर सेकंडरी आम्ही काय हम भी कुछ कम नाही ह्या भूमिकेत हायर सेकंडरीत आमच्या 550 विद्यार्थी असतात. 2 वर्गांनी असतात, 2 वर्षांनी असतात हे. त्यामुळे 11वेक साधारण 250, 250 असे विद्यार्थी असतात. 11वेक आयिल्ले प्रत्येक विद्यार्थी होय नो डिटेन्शन पॉलिसी समोर उरता आणि प्रत्येकाकडून अभ्यास करून, म्हणजे नॉट दॅट वी जस्ट प्रमोट, आणि जस्ट प्रमोट केल्यार आमी 12वेक पळयताले. आमचे टीचर्स टेक अटमोस्ट केअर. म्हणजे कोण नापास सुद्धा जालो जाल्यार ताका परत घेवन बसचो पडटा, परत पेपर घालचो पडटा, म्हणजे टिचराकूय त्रास जाता. त्यामुळे तो पास जाय पर्यंत टिचराचें काम चालू उरता. आणि 11वेचो आमी 100% रिजल्ट आमचे कडेन लायता. आणि 11वेचो 100% रिजल्ट लावन 12वेचो रिजल्ट आमचो कांय कमी जायना. 12वेचो रिजल्ट हो साधारणपणे 90 ते 100% कायम असतो.